check, please. Okay. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, बागयोन जुझेवाज आमच्या गोंय धामांव दिवसभेच्या आस्काराची परबेची 9 दिसाची तयारेंत आमी आसा. आयज नोव्हेनाचो चवथो दीस 10 जानेराची बुधवार. अखेरीत दीस आमी भेटयता दिवसभेच्या समेस्त विधवांक, अनाथांक, जाणट्यांक, समेस्त वावराड्यांक आनी गोंयचे संस्कृती पासत वावुरतल्यां पासत. आयज 2 वारादां पासत आमी मागता. सकाळीं सियोली वाराद आसलोलो मिसाची भेट समोरुबोंग 9:15 मिसाक. सियोली वारादा खाल येतात त्यो फिरगोजोयो अंजुना, आसागांव, बादें, कामोलनी, देबार्देज, ओशेल, सियोलीं, त्रोपा आनी वागातोर. आतां ह्या मिसार पणजे वाराडा खाल येतात त्यो फिरगोजोयो बाबमोली, शोरांव, A Lady of Grace, Shorão, São Bartolomeu, Caranzale, Mercedes, Penchim, Ribandar, Santa Cruz, Santinez आणि थालिगांव. आयज करीत भाशेन तुमकां सगल्यांक दर एके फिरगोजेच्या बाबा भयणांक, आमच्या समेस्त याज्ञिकांक हे मिसाचे भेटेन आमी माये मोगाचो येवकार दिता. रेइतोराच्या नांवान, फादर कॅनेस थॅलिसाच्या नांवान तर भक्तीपणीन हे मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेवया. पवित्र मिसाचे भेटेक सुरवात दिवंक सगळीं उबी रावया आनी गायन गावया. 8:10 देवा मुखार उबो रावच्याक. देवा मुखार उबो रावच्याक, आमचे मोदला फावो कोणा, फावो नासतना भुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. फावो नासतना भुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या.
जाल्याची कोणो चुरो कशा आमकां जिवीक कोच्या आयज देव आमचो उलोयतलो कशा आमकां जिवीक कोच्या आयज देव आमचो उलोयतलो ताच्या जेवणान घेवच्याक वांटो कोणे आमकां मारलो उलो आपल्या भुरग्यांक स्वर्गा व्हेलो मोगाल बापूय वांटा उडो आपल्या भुरग्यांक स्वर्गा व्हेलो मोगाल बापूय वांटा उडो बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं प्रितीच्या भावा भयणीनो देव मनशा लागीं वेगवेगळे तोरेन उलयता खेरीत भाशेन आपल्या उतरांतल्यान संस्कारांनी आनी मिसा भेटेंतल्यान आनी ताजें आसणें अणभवता पवित्र पुस्तक जावन आसा देवाच्या मोगाची चीट जो कोण ही चीट वाचता आनी वेव्हारांत घालूंक प्रयत्न करता तो आपलो संबंद देवा लागीं भावा भयणी लागीं आनी सृश्टी लागीं गोट करता बागेन झुजे वाजान आपल्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान शिव वर्तमान परगोटले आनी दुसऱ्यांक देवा मोगाचो अणभव दिवन एकचार बांदलो आयच्या सेवा धर्माचो विशय बागेन झुजे वाजान उतरान आनी कोरणेन जेजूचे शिव वर्तमान परगोटले ताचे भाशेन आमी देवा उतराचे गोवाय जावया आमी देवाचें उतर वाचून आनी नियालून ताच्या मोगान बरोवंक आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता ह्याच देवा उतरांतल्यान अणभवलोल्या मोगाक आमच्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान गोवाय दिवंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया आयच्या ह्या मिसांत आमी बेनिफॅक्टर्स ऑफ द सेंच्युरी हांचे पासत मागुया आनी दिनवासनेची भेट म्हजी आनी तुमची देवाक मानता तसली जावं जायते फावटी आमच्या जिवितान आमच्यो उतरां आनी आमच्यो कोरण्यो देवाच्या उजवाडाच्यो शिव वर्तमान परगोटपा सारकेल्ल्यो देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडपा सारकेल्ल्यो जावंक ना देखून असल्या आनी हेर साबार चुकीचे वेळार याद करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमचे चुकीचे बोगसणे मागुया हांव पातकी सोरपोतवेदार देवा आनी तुमकां भाव भणिंदो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो प्रात हो म्हजो प्रात हो म्हजो व्हडो प्रात हे पासत भाग्योन सदांच आंकवार मोरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भणिंदो म्हजे खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं Somia kakrut ko
प्रार्थुया. आमच्यो गरजो खासगी गरजो ह्या वेळार बागेवन झुजेच्यो मजतीन देवा फुडें घालुया. देवा, तुज्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांजुजे वाजाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजियेच्या शिमापुर्यान पोरजोडायली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उदर पोरगोटलोले आनी सर्गींच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे पोरजेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताच्या मजतीन आमचो भावार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडय आनी शिव वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कोर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणान. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी भुरगो सामुएल एलीचे नोदरे काल सर्वेस्पराची सेवा करतालो. त्या काळार सर्वेस्पर मनशा कडेन उलयलो. चडशे आयकून हे नासले. दर्शनाय चडशी मेलो नासली. एक दीस एली आपले सदांचे स्वातेर आड पडलोलो आनी ताचे दोळे जेमेन बरमेलोले देखून ताच्यान कांय पळोवंक जायनासले. देवाची पणटी अजून पाळोवंक नासली आनी देवाची आर्तपेट दवरलेली त्या सर्वेस्पराच्या पवित्र स्नानान सामुएल न्हिदून आसलो. आनी सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल, सामुएल. ताणें जाप दिली, हो पळय आसा. आनी रोकडोच एलिशी धांवून वचून ताणें म्हणलें, हो पळय आसा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? एलीन म्हणलें, हांवें तुका आपोवंक ना. चल, न्हिदूंक वच. तो वचून न्हिदलो. आनीक एक फावट सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल, सामुएल. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें विचारलें, हो पळय आसा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? पूण एलीन परतीपाल केलो, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना. चल, न्हिदूंक वच. सामुएल सर्वेस्पराक अजून वळखो नासलो, कित्याक सर्वेस्परान ताका आपलें उतर केन्नाच खोलीत करूंक नासलें. तिसरे फावटी सर्वेस्परान सामुएलाक उलो मारलो. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हणलें, हो पळय आसा. कित्याक म्हूण म्हाका आपयलाय? सर्वेस्पर भुरग्यांक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक कळोन आयलें आनी ताणें सामुएलाक म्हणलें, चल, न्हिदूंक वच. आनी कोणूय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हूण, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. म्हणटच सामुएल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो. सर्वेस्पर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी आदलेच भाशेन ताणें उलो मारलो, सामुएल, सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. सामुएल वाडोन वेताना सर्वेस्पर ताचे सवे आसलो आनी सर्वेस्पर उलयतालो तितलींय उतरां तो सकयल पडूंक दिनासलो. हे परी सामुएल देवाचो प्रवादी म्हूण आख्खे इस्रायल दान ते बेरशबा पर्यान वळखूंक पावले. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, बापा, हांव येता तुजी खुशी करूंक येता. परतून म्हणुया, बापा, हांव येता तुजी खुशी करूंक येता. आशोन आशोन सर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर वळव घातलो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरता आनी कुड्ड्या देवांक बसतल्या फितुर्यां बरोबर भोंवना तो खरेंच बागी. जबाब, बापा, हांव येता तुजी खुशी करूंक येता.
योद आनी बेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बैल्यो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येता. जाबाब, बापा हांव येता, तुजी कुशी करूंक येता. तुजे कुशीक हांवें पालो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा म्हज्या सगळ्या काळजान तुजे सुमूर्तीचो हांव मोग करता. जाबाब, बापा हांव येता, तुजी कुशी करूंक येता. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सभेन हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव दापून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा. जाबाब, बापा हांव येता, तुजी कुशी करूंक येता. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. सर्वेस्porak soizo, सर्वेस्porak soizo, सर्वेस्porak soizo, सर्वेस्porak soizo. जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तांकां वळखता आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्porak soizo, सर्वेस्porak soizo, सर्वेस्porak soizo, सर्वेस्porak soizo. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोव्या. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जुआंवा सांगाती जेजू सामको सिमाव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमावाची सासू जोरान आंतरुणार पडलोली आसली आनी तांणी ताका रोकडीच तिचे कोडें दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परामोस करूंक लागली. सांज जातोच दीस दारीर पडल्या उपरांत सगल्या वायटाकारांक आनी देंवचार बसलोल्यांक ताचे सुरशी हाडली. तांच्या दारार नोगरा भायर जमून खेट जाल्ली आनी जिन्सा बासाच्या खूब बोलीकारांक ताणें बोरीं केलीं. जायते देंवचारूय काडले. तोरूय आपूण कोण तो ते जाणो आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चोडा सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें कोत्तालो. सिमाव आनी ताचे सांगाती आसले ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटूच तांणी म्हणलें, सगलो लोक तुका रावता. ताणें तांकां सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नोगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसूंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्ख्या गालिलियांत भोंवून तो तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन कोत्तालो आनी देंवचार काडटालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल भाव भयणीनो, आयज व्हडा खोशयेन आनी काळजाचे भोगतीन आमी हे सांज सुजेवादाचे नोविनान आमी भाग घेता. ह्या सांज सुजेवादाच्या आयज विशय जावन आसा काळजां उतरांनी आनी कोन्यांनी जुजेवाजान गोवाय दिली जेजूची. गोवाय दिवप म्हणल्यार ताणें जेजूचें रूप दुसऱ्यांक दाखयलें. धाकटो आसलो तेन्ना पासून
तो तेच काम करतालो. जेजूची गोवाय तो दुसऱ्यांक दितालो. ही यूज टू गिव डिवायन वायब्स टू पीपल. जेजूची गोवाय दिवप म्हणल्यार तो दुसऱ्यांक जेजू कसो दाखयतालो. ताची माय ताका म्हणटाली, हो आमचो धाकटो सुपुल्लो सांत. हिज मदर इज टू एक्सपिरियन्स हिम एंड से हो सांत आमचो. जेन्ना तो आपणा भुरग्यां बारबोर खेळटालो तांकां तो शिकयतालो, देवाचें उतर तांकां दितालो. जेन्ना आपणाच्या गांवांत तो कोण सीक आसले, दुयेंस आसले, तो तांकां मेळूंक वेतालो. तेन्ना तो आसलो आनी जेन्ना तो फादर जालो तेन्ना देवाचें रूप तो दुसऱ्यांक दीत वयतालो. तो कन्फेशन आनी दुसरे सॅक्रमेंट दुसऱ्यांक दितालो आनी देवाचें रूप सगल्यांक दाखयतालो. गोवाय दिवप म्हणल्यार आमच्या जिवितान आमी देवाचें रूप आमचे फामिलीक वो दुसऱ्यांक दाखोवप. म्हाका कितें दिसता, आमचे आज डायसीस ऑफ गोवा पासून आमकां जोण एकल्याक देवाचें रूप दाखयता. जेन्ना आमी धाकटे भुरगे आसले तेन्ना आमी ऑल्टर सर्वर्स, आमचे जायते ब्रादर, सेमिनेरियन्स ब्रादर सेंट झेवियर्स कॉलेजसून येतालेत आमच्या गांवांत. आमकां सांजेचे सॅटर्डेचे दिसा येताले, आमकां देवाचें उतर ते सांगताले, आयतारचे वाचप आमकां सांगतालेत. आमकां ऑल्टर सर्विसांक के कोत्तात ते शिकयतालेत. मागीर आमचे बारबोर ते फुटबॉल खेळटालेत. अशेंच करून ताणें जायते लोक ऑल्टर सर्वर्स जावन तेमी देवाचें रूप पळयले आनी ते फादर जाले. हे एक वोस. दुसरे वोस म्हणल्यार आमी कॉयरान पळयता. वो आमचे जिवितान PPC मेंबर्स, ही आमकां एक ग्रेट संदी. ह्या दुसऱ्या गांवांनी लोकांक मेळना. समटायम्स वी मे टेक इट फॉर ग्रांटेड. ही देवाची संदी जी आमकां देव आमकां दिता. देवाचें रूप तो आमकां दाखयता. जावं दुसरे स्कॉलांतल्यान, डायसिसांतले दुसरे पॅरीश वो दुसरे स्कॉल वो PPC मेंबर्स वो विन्सन द पॉल हितून भाग घेवन जायतो लोक देवाचें रूप पळयता. आयचे पयले वाचपान आमी पळयता साम्युएल देवाचें रूप पळयता. टू सी डिवायन वायब्स. सान जुजेक पळोवन लोकांनी म्हटले, हो देवाचो मनीस. ही पोर्ट्रेट डिवायन वायब्स. जेन्ना आमी देवाचें उतर, देवाचें रूप आमी दुसऱ्यांक दाखयता, आमच्या जिवितान त्रास आसता. आमी पळोवंक गेल्यार सान जुजे वाजाच्या जिवितानूय जायते त्रास आसले. आमकां जोण एकल्याक देवान आपोवणें दिला. जावं आवय, जावं बापूय, जावं शिकोवपाक, जावं घरान कितें काम करपाक, जावं ऑफिसान कितें काम करपाक. सान जुजे वाजाकूय दिसलें की आपूण वयतलो आनी श्रीलंका गांवांत थिंगा वचोन देवाचें उतर परगट्टलो. पूण ताचे सुपिरियरांक दिसलें, ना, ह्यो टायम तुजो वचपाचो न्हय. ताका तेमीन मँगलोर आनी सावथ कॅनरा थिंगा धाडलो. थिंगा ताका जायते त्रास जाले. पूण देवाचें उतर आनी देवाचें रूपकार ताणें जाता ते भाशेन थिंगा ताणें परगटलें. थिंगा जेन्ना तो गेलो ताका पाड्रोआदो आनी फिदे, प्रोपगंडा फिदे हे प्रॉब्लम आसले. थिंगा पासून ह्या दोन क्रिस्तांव ग्रुपाक ताणें बारबोर हाडले. शांतीचो मनीस जावन ताणें लोकांक बारबोर हाडले. जेन्ना तो श्रीलंकाक गेलो थिंगा पासून ताका वयतना जायते त्रास. केन्ना केन्ना ताका जेवण मेळोंक ना. पूण ताचो कंपेनियन जॉन म्हूण एकलो आसलो, तो तेचे बारबोर आसलो. जेन्ना तो मँगलोर आसलो, एकदां एक ओन भावाती ताका मारूंक सोदतालो. तेणें ताका सांगलें की एकल्या मनशाक लास्ट सॅक्रमेंट जाव. ताका जुजेवा शुअर आसलो की हो फोटी मारता. पूण ताणें कितें केलें, देवाचें म्हणून तो गेलो आनी देवाचे विनोदी तो वाचलो. श्रीलंकाकूय जेन्ना तो गेलो थिंगा स्मॉल पॉक्स आनी दुसरे त्रास ताका पडले. पूण हे त्रासान तो फाटी सोडोंक ना. म्हाका अशें दिसता की देव जोण एकल्याक एक आपोवणें दिता, जावं आमच्या घरान, जावं आमच्या कामाच्या वेळार, जावं दुसऱ्या जाग्याचेर. ते आपोवणें आमी कितें आहा ते करूंकूच जाय. तो जेन्ना श्रीलंकाक गेलो एकलो कसो गेलो. 10 वर्सां तो एक फादर कसो वावुरलो. थिंगा ताका त्रास जाले. पूण ताणें लोकांक बारबोर घेतले, कॅटिकिस केले.
थिंगा देवाचे उतर पोरगोतले लोकांक कॅटेकिस केले 15 दीस तो थिंगा रावतालो कॅटेकिस मागीर फुडें वावर फुडें वतालो आपणाचे जायते त्रासान ताणें हे वावर फुडें येलो आनी जायते फावटी आमकां दिसता जेन्ना आमकां मातशे कोश येता त्रास येता आमी फाटीं सरोंक सोदता सांत जुझेवाज आमकां शिकयता पयलें म्हणल्यार देवाचें रूप तूं दुसऱ्यांक दाखय दुसरें म्हणल्यार हे रूप दाखयतना तुका त्रास आनी कोश येतले त्रास आनी कोश येता म्हूण फाटीं सरोंक जायना फुडें वचोंकूच जाय आनी तिसरें वस्त म्हणल्यार म्हाका दिसता सांत जुझे आमकां शिकयता की दुसऱ्यांचें जिवीत खुशाल कर तो श्रीलंकाक गेलो तो मंगलोर गेलो तो गोंयां आसलो ताचे मुखेल म्हणल्यार देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिवप कोण सीख आहा तांकां बरें करप तांकां खुशालकाय दिवप म्हाका दिसता की आमचे जिवितानूय आमकां जाता ते भाशेन आमी आमच्या घोराब्यान आमचें जिवीत सिंपल करूंक जाय दुसऱ्यांचें जिवीत सिंपल करूंक जाय एकदां एकलो एक्स स्टुडंट एकले फादरशी येयलो आनी म्हणोंक लागलो की फादर तुमचे स्कॉला पासत आयज हांव व्हडलो जाला आयज हांवें बरो बंगलो बांदला आनी बरी एक गाडी घेतल्या आनी तुजे स्कॉला पासत आमी आयज बरे फामाद के जाल्यात ते फादरीन म्हटलें इतलेंच आसलें जाल्यार आमचें शिकप मातशें इतलें सक्सेसफूल जावंक ना कित्याक आमी तुमकां शिकयता की तुमी दुसऱ्यां पासत वावर करप दुसऱ्यां पासत दुसऱ्यांक देवाचें रूप दाखोवप म्हाका दिसता आयज सांत जुझेवाज आमकां शिकयता पयली वस्त म्हणल्यार देवाचें रूप दुसऱ्यांक दाखोवप वयता थिसर शो द डिवायन लायट टू द पीपल डिवायन वायब्स गिफ्ट टू पीपल दुसरें वस्त म्हणल्यार आमच्या जिवितान जायते त्रास आसतले जायते कोश आसतले पूण आमचे जे आपोवणे देवान आमकां दिला ते आमी फुडें वचोंकूच जाय लीव आवर लायव्स विथ अनफिल्टर्ड म्हणजे आमच्या जिवितान जायते त्रास कोश आसात बट हू वी आर पूण आमी जाता ते भाशेन फुडें वचोंक जाय आनी तिसरी वस्त म्हणल्यार आमच्या जिवितान आमी दुसऱ्यांक खुशालकाय दिवंक जाय जायतो लोक दुसऱ्यांचें जिवीत त्रास कोत्ता आमचो वावर म्हणल्यार दुसऱ्यांचें जिवीत जाता तितलें सिंपल करप मेक अदर्स लायफ सिंपल हेंच आमी सांत जुझेच्या विनोतीन मागुया आमेन सगळीं उबी रावया पेद्रूची सासू बरी नासली तेन्ना जेजू लागीं तिका बरी कर म्हूण मागली आमच्याय जिवितांत जायत्यो अवघडायो आसतल्यो हे वेळार आमच्यो कांय गरजो आमच्या मोगाळ बापा फुडें आमी घालुया आमच्या ओत्मीक गवल्यांनी आपल्या जिवितान शुवर्तमानांक पयलो वयलो जागो दिवन मुनियादपणान तेंच शुवर्तमानची स्फूर्ती घेवन आपुणूच पयले क्रिस्ताचे गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची ताकद कर आमचे राजकारबार चलयतल्यांनी शुवर्तमानाचे तत्वां पोरमोने आपली जबाबदारी पालून देवाचे कोशे पोरमोने पोरजेचे उदरगती पासत वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची ताकद कर आमी सगल्यांनी देवाचे उतर बावातान मानून घेवंक त्या पोरमोने जिवंक दिसाच्या दिसा देवाची कोशी आमी करूंक वावरूंक बापाचो आदार मागुया दयाळ बाप्पा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची ताकद कर जिवितांत कोश्ट त्रास निराशीपण पिडा येता तेन्ना आमी आमचो भावार्थ देवाचेर दवरूंक आनी भावार्थान देवाचें उतर वाचून
आनी तें नियाळून देवाची खुशी जिवितांत आमी वळखूंक आनी भावार्थान जिविताच्या कोश्टांक फुडो करूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. देव बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. आयज खेरीत भाशेन आमचे दियोसिजीच्या सोमेस्त विधवां पासत, अनाथां पासत, जाणट्यां, वावराड्यां पासत आनी गोंयचे संस्कृती पासत वावुरतोल्यां पासत प्रार्थांव तेन्ना आयज मिसा बेटेंत वांटो घेतोल्या सियोलेम आनी पणजे वाराड्यांतल्या भावा भयणी पासत मागुया. बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. बोदयाल बापा, आयच्या दिसा तुझें रूप दुसऱ्यांक दाखोवन दुसऱ्यांचें जिवीत सोंपें करूंक आमी नियाळ्ळा. आमचीं उतरां, आमच्यो कोरण्यो तुकाच दुसऱ्यांक दिवंक आमकां सोडती फावो कर. हें आमी मागता तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमची दानां यात्निकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया. C15 देवा उतर आमी घेतला. म्हज्या भाव भणींदो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. भोव मोगाळ बापा, सांत जुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोर्म प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानाक तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर कोनवाळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गींचें जेवण खाण करून दी. नितोळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं
आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजे वाज ह्या तुज्या भोगताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गीं तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो भावार्थाचो गूट म्हणून भावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रितुमेंचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरी कार्डिनल फेरा आमच्या गोंडी बापाक आज सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पोजोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरये देवाचे माई सांगाती बागयोन दोन दुता आनी सोर काली तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय
पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनांनी वैव तुका सासनांच्या सासनान. बाग्योन जुजे वासान उतरांनी आनी कोरण्यांनी जेजूची बरी खबर परगटली. आमच्याय जिवितान आमची उतरां कोरण्यो दुसऱ्याचें जिवीत सोंपें करता तसलें देवाचें मूख दुसऱ्याक दिता तसलें जावंक आमकां फावो कर म्हूण मागतना आयचो दीस विधवां पासत भेटयल्लो. तांच्याय जिवितान हेंच देवाचें रूप पळोवन तांचें जिवीत तांणी बोरवोशान गोठायेन जियोंक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेच क्लोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळलेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोवी आसूं. आस्तेम कमळात एकामेकाक प्रितीन शांती दिया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची कापूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची कापूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. कातोलीक धर्मान बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कोमयाव घेवंक फुडें सरचें. जेजूची कूड आमच्या काळजान शेवूंक फुडें सरतना गीत गावुया. D29 म्हज्या नांवान एकठांय जाल्ल्या. ही देवाची शेडी संवसाराची पाप काडटात ती शेडीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान देखून आमी सुभागी. सुमियाच्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां बेगां सणा मोले कोरे सांगता तुया वासा म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां बेगां सणा मोले कोरे सांगता तुया वासा प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, सांजुजे वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा संतोसान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवप, नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे पोरीन तुजी भक्तीची देख घेवन आमच्या भावा भयणींचे सोडवणीचो हुस्को धरून शिव वर्तमान परगटूंक धीरान आमी फुडो वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. शिंबसत मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्या रोमारीच्या मिसान किरीत भाशेन वांटो घेतल्या सोमेस्तांक तुमकां आमी दिनवासता. पणजे वारारा खाल येतल्या सगळ्या फिरगोजकारांक आनी खास करून आमच्या 13 पाद्रींक 12 वयर आहात आनी एकलो सकयल आहा म्हणटकूच कोयराक एकलो आहा. 13 पाद्रींचे मीस आयज तुमकां मेवला म्हणटकूच तुमकां सगळ्यांक दिनवासता आसतना खास करून दिनवासता हांव पणजे वारादाच्या डिनाक फादर पियो आल्मेदा हांकां तेच भाशेन फादर फ्रांसीस डायस ताणें मिसाची भेट भेटयल्या तांकां प्रवचन केलां फादर मर्विन डिसूजा जेजूट हावज हांगासर तो आसा. आनी ह्या सगळ्या पाद्रींक आमी खास करून दिनवासता आसतना आमी दिनवासूंक सोदता तांच्या कोयराक, हेर दुसऱ्या लौकीक भावा भयणांक आनी हेर दुसरीं वाचपां केल्ल्यान तांकां सगळ्यांक कांय घडोवण्यो ह्या जाग्या विशीं. नव्यानाच्या दिसांनी आमचे मिसा हे परी सकाळीं 6, 7:30, 9:15 रोमारीचे मीस. ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेन. सांजे मीस 4 वाजता हे मीस रोमारीचे मीस. 6 वाजता मीस इंग्लीश भाशेन. आयतारा दिसा नव्यानाच्या दिसांनी ल्हानसो बदल केलोलो आमी आसा ताची नोंद तुमी घेवची. 14 तारखेर आयतारा दीस आमची मिसां सकाळीं 5, 6:15, 7:30 आनी हेर उपरांत मिसां सदांचे भाशेन. केरीत भाशेन 14 वेर आयतारा दीस 9:15च्या मिसार जाणट्यां आनी पेडेवंतां पासत आमी मागता. म्हणटूच आमच्या जाणट्यांक आनी दुयेंतींक आमी तेल लायतले आनी त्या पासत तांकां ही फुडली बसका ताणेन घेवची आनी फुडें ताणेन बसचें. मीस सोंपल्या उपरांत आयतारा दीस 14 वेर आमचें कॅन्टीन आसा थंयसर तांकां आमकां सगळ्यांक पेज कांजी मेवतेली उगडास करून बागयोन जुजेवादाच्या साद्या चालत्या जिविताचो. तेच भाशेन 14 वेर हिंदी भाशेन मीस जातलें 11:15. दोबाजीक परबे दिसा 16 वेर मिसाची मांडावळ हे परी आमची मिसां सकाळीं 5, 6, 7:15, 8:30. दोबाजीक परबेचे मीस 10 वाजता. हे मीस पेटोवंक 5:20 आसतले. मिसाची भेट समारंभतलो मेन सेलिब्रंट बिशप थियोदोर मास्कारेनस. तेच भाशेन आमचो 20 आनी आनीक 3 दीस आसतले. उपरांत बागयोन जुजेवादाचे ऑराटोरीच्या कुडान मीस जातले दोनपारच्या 12 वाजता. 4 वाजता हांगासर मीस कोंकणी भाशेन, 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेन निमाणे मीस. ह्या जाग्या विशीं कांय सवलती कुमसार जावंक वा आमकां जावंक जाय एक सोयेक
ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमी येता तेन्ना कुमसार जावंक आमी खेरीत पाद्री आमी बूक केल्यात म्हणटकूच कुमसार जावया जिवीत न्हू सोरया तेच भाशेन मिसां दिवंक उपकार मागणी विनंती बरोवंक देणगी म्हणल्यार डोनेशन दिवपाक नोवेनाच्या दिसांनी वो फेस्ता दिसाक तुमी दिवं येता आमच्या स्टॉलान धर्मीक वस्तू आमकां मेवतात खेरीत भाशेन आमचो वर्सावळीचो भाग्योन जुसेवाजाचो कॅलेंडर तेच भाशेन मागण्याचो जेल्लो हें नवें पुस्तक आमी काडलां ह्या पुस्तकांत सगळीं मागणी एकाच पुस्तकान आमकां मेवतात आनी हें पुस्तक हांगासर आनी सांतवारींतूय आमकां मेवता फर्स्ट एड सेल आमच्या आदाराक आसा आमकां गरज जाल्यार ताचो आदार आमी घेवचो तशेंच पिवपाक उदक टॉयलेट्स फेरी आसा सेंट जोसेफाज कॅन्टीन आमचे बुकेक आनी तानेक आसा नोवेनाच्या दिसांनी ते परबे दिसा पर्यंत भाग्यवन जोसेफाची सांतवार सांखवाळे लोकांक उक्ती आसतली सकाळीं 7:30 ती 1 वाजो पर्यंत आनी सांजे 3 ती 7 वाजो पर्यंत फाल्यांच्या दिसांनी वो फुडल्या दिसांनी सुरवातेची उतरां वाचपां बाबार्थाचे मागणी करूंक सोदतात तांणी आदी फुडेंच आदल्या दिसा वो आदी फुडेंच मिसा पयलीं साक्रिस्तीन येवन सिस्तेरींक मेवचें तुमच्या वस्तूंचो तुमीच सांबाळ करचो कोणाची सांडलेली वस्त तुमकां मेळ्ळ्या जाल्यार आमकां तुमी गमोवचें युट्यूबाचेर ही सगळीं मिसां आमकां पळोवंक मेवतात पूण खास करून रोमारीची मिसां 9:15 मीस आनी 4 वाजता मीस CCR TV आमकां दाखयता आमचे वॉलंटियर्स आमकां केन्नाय ल्हान वस्तू सुचयतात आनी सांगतात तांचेंय आमी आयकुचें आनी एक पावटी सगल्यांक तुमकां आमी दिनवासता आमचे सांतोरेच्या रितोराच्या नांवान फादर कॅनेस तेलेस हाच्या नांवान सगळे यादनिकांक आनी समेस्त पणजे वाराडांतल्या बाबा भयणांक देव बरें करूं देवाचो आशिर्वाद घेवंक उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात तुमच्या कोरण्यांनी आनी तुमच्या उतरांनी जेजूक परगटूंक दुसऱ्याचें जिवीत सोंपें करूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा भाग्योन जुजे वाजाचे नोवेना मागणे मोगाला बापा तुज्या पुतान आपल्या दोयेलपणाच्या ओजापांनी तुज्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी वोंपले ताच्या पावलार पावल दवरून तुज्या सेवका भाग्योन जुजे वाजान पवित्र आत्म्याचे सुस्तेन आनी आंकवार मोरेच्या आसऱ्या काल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोन्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्योनपणाचो मुकूट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसताव आनी ताचेच मोजोतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागताव ओगीच रावून तुका जाय तें माग हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेताना गायन करुया U35 जुजे वाजा आमच्या बावा Moime wącania, amcia bawa.
पिडा